नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक बिग बी अमिताभ बच्चनाक आमंत्रण. उक्तावण सुवाळो जातलो ताळगावच्या स्टेडियमात. ओनू इफ्फीचो खर्च 50% कमी करपाचो सरकाराचो विचार. विधानसभा अधिवेशन आसतले ई असेंब्ली. ऑगस्ट मेरेन अधिवेशनाचे कामकाज पुरायपणान पेपरलेस. सभापती राजेंद्र आर्लेकराक विश्वास. बेदशीक चली जाले म्हण तिचो छळ सुरू जालो. छळाक लागून तिणे चलये सयत आत्महत्या केली. बापायचो सनसनाटी आरोप. गोंयकारांक लजेक घालपी गुन्यांवात अजून कोणाकच अटक ना. गोंयांतल्या शाळांनी चलयो असुरक्षीत. वास्को बलात्कार प्रकरणा उपरांत आता कानोळे चलयांचे लैंगिक अत्याचार. एनजीओची बायला आयोगाकडे कागाळ. आणि बांबोळेच्या सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलांतल्या कॅन्टीनाकडे वडयिल्ल्या वैजकी कोयराच्यो राशी निमणे काढल्यो. प्रुडंटान प्रकार उक्ताडार हाडल्या उपरांत कारवाय. खबरो विस्तारान. ओनू इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक बिग बी अमिताभ बच्चन मुखेल सोयरो आसतलो. बिग बीक त्या विशीं आमंत्रण धाडला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगले. इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो ताळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातलो. ओनू इफ्फीचो खर्च 50% कमी करपाचो विचार सरकाराचो आसा. फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत गोंय मनरिजवण सोसायटी स्वताच्या पांयार उबी रावतली अशें पर्रीकारान सांगले. अमिताभ बच्चनचें नांव रेसीन फुडें आहा. काही टेक्निकल गजाली एप्रुवला सेंटराची बी घेतली की मागीर हांव पर्सनल तांकां संपर्क करतलो. तांचे कडेन म्हणजे इनफॉर्मल विचारप जाला, पण फॉर्मल विचारप जावन ना. फॉर्मल विचारप हे एकदा केंद्रीय हांची एप्रुवलाय घेतले की मागीर जातले. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी कॅन स्पेंड 1.5 crores फॉर इम्प्रुवींग एकॉस्टीक ऑफ दॅट डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. त्या स्टेडियमाचेर आमी जर ताजो इनडायरेक्टली कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीक वापरूंक शकले जाल्यार फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी वी आर ट्रायंग टू वर्क आउट अ मेकॅनिझम बाय वीच इट कॅन बी गिवन आउट टू सम एजन्सी टू मेंटेन इट अँड टू हायर इट आउट एट अ फिक्स रेट ओनली विथ कंडिशन दॅट वेन एवर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम्स मेजर इट शूड बी परमिटेड अँड वेन एवर फिल्म फेस्टिवल कम इट शूड बी परमिटेड टील फिल्म फेस्टिवल एज इज ओन. वाडतो खर्च आसपाची गरज ना अशें आमचें मत जालें. काही गजाली डिस्कस करता करता एक पॉयंट असो आयिल्लो की इवन बॅरिकेड घालता पळय इट कॅन बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन. इवन इन्विटेशन कार्ड वी आर स्पेंडींग मनी. वाय शूड वी स्पेंड मनी एक्सेप्ट द VIP कार्ड्स. ऑल अदर कार्ड्स कॅन हॅव एन एडवर्टायज एट द बॅक सायड. विमानतळाचेर आमी खर्च करता डेकोरेशनाक. मुनाक इट कॅन कॅरी अ लोगो ऑफ समवन हू विल स्पॉन्सर इट. ओनली वॉट वॉज रिक्वायर्ड वॉज active participation from the EHG side. So we have the new team appears to be quite enthusiastic and they have taken on themselves many of the cost, unnecessary cost. ज्या जाग्यार खर्च करूंक जाय ते खर्च करूंक जायच, पण ज्या जाग्यार आवश्यक ना किंवा ज्या जाग्यार खर्च कॉम्पेन्सेट करपाक येता त्या जाग्यार कॉम्पेन्सेट करूंक जाय. आनी म्हणून आय एम व्हेरी शुअर that the actual expenditure of the government will be 50%. Some of the theatres are in very bad shape. They are not worth going to except Inox and maybe Ashok is somewhat okay. They are not worth seeing. So in this context, if we can develop some good theatres around some of the areas, government can work out a mechanism of support with condition that they should be made available for film fest. Structure is created. I will underline word kela. The secretariat or the directorate of film festival will be permanently located in Goa and will ultimately work through Goa government in cooperation, coordination with the central government. येता ते विधानसभा अधिवेशन खऱ्या अर्थान ई असेंब्ली आसतले. जुलय ऑगस्टात जावपी हे विधानसभा अधिवेशन सोंपता म्हळ्यार अधिवेशनाचे कामकाज 100% पेपरा विना करपाचें थारलां. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा सावनूच कागदाचो वापर 95% कमी करतले अशी माहिती सभापती राजेंद्र आर्लेकरान दिली.
आता मेरेन आयिल्ल्या 250 प्रश्नांतले सुमार 45% प्रश्न आमदारांनी ऑनलायन विचारल्यात. आता मेरेन 27 आमदार मंत्र्यांनी ही ऑनलायन पद्धत शिकून घेतल्या. ह्या विधानसभेच्या पासून आमी असेंब्लीचो हो जो पेपरलेस असेंब्लीचो कन्सेप्ट जो आसा तो प्रत्यक्ष कार्यवाहीन हाडपाक लागतले. ही विधानसभा आत्ता तुम्ही जी मंगळारच्यान सुरू जातली तातूंत तुम्ही पळयतले लक्षांत येतले की जवळ जवळ 95% कागद वापरप हें कमी जातलें. पयल्या दिसा अशें जावचें ना, पण पयल्या दिसाच्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. समजा काणकोणा आमचो आमदार आसा जाल्यार काणकोणच्यान ताणें हांगासर येवन बॅलेट बॉक्सान ते पेपर घालप अशें करपाची हाजे फुडें आतां गरज ना. आनी म्हणून तो खंय आसा थंयच्यान समजा तोच आमदार जो आमचो काणकोणचो आसत किंवा मडगांवचो आसत तो दिल्लीक आसा जाल्यार दिल्लीच्यानय तो ऑनलायन आमकां हांगासर क्वेश्चन धाडूं शकता. ही नीड नॉट कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू हियर. आतां मेरेन 27 आमदारांनी हाजें ट्रेनिंग घेतिल्लें आसा. तातूंत कांय मंत्री बी आसात, खुद्द मुख्यमंत्री स्वता येवन ताजें ट्रेनिंग घेवन गेल्ले आसात. तांचे मंत्र्यांचे आमदारांचे PA आसात, तांणीय हाजें ट्रेनिंग घेतिल्लें आसा. आयज मेरेन जवळ जवळ 2,500 प्रश्न हांगासर आयिल्ले आसात आमचे कडेन. 2,511 प्रश्न. तातूंतले जवळ जवळ 1000 हे प्रश्न स्टार्ड आसात आनी 1,500 हे अनस्टार्ड आसात. हातूंतले ह्या प्रश्ना पैकी 1,118 प्रश्न हे ऑनलायन आयिल्ले आसात. रेजिनाल्डान घातले, गणेश गांवकर आसा, कार्लूस आल्मेदा आसा, अशे आसात खूब जाण. नरेश सावळ, दिगंबर कामत, एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत, ही हिमसेल्फ इज युजिंग. आय एम हॅपी. दिगंबरान तर एकूय प्रश्न कागदाचेर दिवंक ना. वेदश्रीक चली जाले म्हण तिचो छळ सुरू जालो आनी ह्या छळाक लागून तिणें आत्महत्या केली असो सनसनाटी आरोप तिच्या आवय बापायन केला. चली जाले म्हण आत्महत्येक प्रवृत्त करप ही गोंयकारांक लजेक घालपी गजाल. ती घडल्या आनी तिका लागून 2 जीवय गेल्यात. वेदश्री आनी तिच्या चलयेच्या आत्महत्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी तिच्या आवयची जबानी घेतल्या. बापायक आनी भावाक शेनवारा जबानी घेवपाक आपयला. वेदश्रीचेर आत्महत्या करपाची पाळी हाडली म्हण पुलिसांनी आता ह्या केशीक भारतीय दंड संहितेचे 306 कलम लायला. पुलिसांनी अजून कोणाकच अटक करूंक ना. थोड्या दिसांनी परत सुरू केलें. मागीर चेडूं जालें, लग्न जालें, मागीर चेडूं जालें न्हू. चेडूं जालें मागीर चेडूं मागीर चेडूं कोण तरी पळोवपाक जाय ती म्हणली. मागीर तेजी तिगे चेडवाक तूं पळय, आपूण पळोवचें ना म्हणली. ती चेडवाक तूं पळय, तुजी सीवी सोड जाल्यार दवर, तें म्हाका लागना. तूं चेडवाक तुजें पळय, म्हाका नाका आनी तेणी मागीर चेडवाक मागीर पळोवपाचें कमी केलें. आनी हांगासून थंयसून सुरवात केली हेजो वाद जावपाक. त्याच्यानंतर चेडूं जाले, माय करूंक लागले आनी त्याच्यानंतर त्रास तेंचे सुरू उरले. मागीर तुजे चेडवाक आपूण धरिना, तूं काम सोड, हे कर, अशें त्रास करपाक लागले. आपूण रांदलेलें जेवनाका, आपलें जेवण जेवनाका, तूं कर, कामासून येतकूच ताका सगळें काम करूंक लाय. ड्युटी करून येतकूच वस्ती तेजे आपूण गोवान आपल्या ताब्यान घेतले. पुन्हा किस्त लोनां काडूंक लागलो घरा बांदून तेज्या नांवार. एकदां 2-3 हजार काडले, पुन्हा 5,000 काडूंक लागले. 5 लाख 3 लाख काडले पयलीं. आनी तेजो अरेंजमेंट जायना जालो, चेडवाची फी आनी हे ते. शिकिल्ले सवरिल्ले गोंयांतूय चली जातकच कांय जाणांचे कपलाक आटयो पडटात. चलयांक बरे दीस येवचे म्हूण पर्रीकार सरकारान लाडली लक्ष्मी येवजण काडली. मात येवजणेन कितें फरक पडलासो दिसना. मडगांव फातोड्डेच्या वेदश्री परब आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा पळयल्यार लाडली लक्ष्मीचे हत्येचो संकेत येवंक लागला. वेदश्रीची माय आनी मांव तिका पिट्टाली. तिचो घोवय तिका त्रास करतालो म्हूण वेदश्रीची घरची उलयतात. वेदश्रीक चली जायत सावन तिका पिडपाक सुरवात जाल्ली अशें तिचो बापूय उलयता. मडगांव पुलिसांनी वेदश्रीच्या आवयची जबानी घेतल्या. वेदश्रीच्या बापायची आनी भावाची शेनवारा जबानी घेतल्या. वेदश्रीचेर आपले धुवेक घेवन आत्महत्या करपाची परिस्थिती हाडली म्हूण पुलिसांनी आता हे केशीक भारतीय दंड संहितेचे 306 कलम लायला. हाचे पयलीं वेदश्रीचो घोव योगेश परब, माय आनी मावाड हुंडोबळीचे कलम लायिल्ले. वेदश्रीचो घोव योगेश परब रावता त्या फातोड्डेच्या फ्लॅटाक सध्या कुलूप मारला. थंय कोणूच ना. सगळे मेणकुऱ्या ताचे मूळ घरा आसा अशें समजला. सगळे फामिली मेणकुऱ्या रावंक गेल्या म्हूण थळाव्यांनी सांगले. मात तांकां मेळपाचे प्रुडंटाचे यत्नाक येस आयले ना.
वेदश्री परब आनी तिच्या 3.5 वर्साच्या धुवेच्या कुडीचो शुक्रारा जीएमसीन पोस्टमॉर्टम केलो. दोगांकय बुडून मरण आयला म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान स्पष्ट जाला. वेदश्रीन आपल्या 3.5 वर्साच्या चलयेक घेवन मंगळारा जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिल्लो. वेदश्रीच्या आवय बापायन मडगांव पुलिसांकडेन बुधवारा कागाळ केल्ली. कागाळ करून 48 वरां जाली, मात पुलिसांनी शुक्रारा राती उसरा मेरेन कोणाकच अटक करूंक ना. 2 दीस जाले फक्त जबान्यो घेवप चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी सावियो डायस. घेऊया एक विराम.